मुक्ती झुजारी निकुबाब कारापूरकार. वळख प्राध्यापक सतीश बाळकृष्ण बुटे. जल्म 1948. MA B.Ed. जल्मगांव म्हापशें. फाटलीं 26 वर्सां ते विद्यादान करीत आसात. सध्या ते म्हापशेंच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजींत कोंकणी विभाग मुखेली आसात. गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी अभ्यास मंडळाचे आदले वांगडी. ते दिसाळ्यांनी ललीत निबंध बरयतात. सर्गेस्त निकुबाब ह्या नामना जोडिल्ल्या व्हड सुटके झुजाऱ्याच्या स्फूर्तदिण्या जिविताची तांणी ह्या पाठांत वळख दिल्या. बंदखणीची करून देवळां ल्हान जाले म्हान ह्या मानांतले एक तेजिश्ट सेनानी जावन आसले सर्गेस्त निकुबाब. तांचें पुराय नांव निळकंठ मंगेश कारापूरकार. तांच्या बापायचें नांव मंगेश आनी आवयचें सावित्रीबाय. ह्या सुशिक्षीत सुसभावी जोडप्याच्या कुसव्यांत 24 मार्च 1905 दिसा बड्ड्या मडगांवां निकुबाबाचो जल्म जालो. निकुबाबाचें भुरगेपण मुरगांवां जालें. थंयच ते मराठी इंग्लेज 5वी येत्ता आनी पुर्तुगेज सेगुंद ग्राव शिकले. तांकां संस्कृत, हिंदी आनी गुजराती ह्यो भासो येताल्यो. घरांत भारतीय आनी पुर्तुगेज संस्कृताय तशेंच चालंत राजकारणाचेर भासाभास जाताली. अशा वातावरणांत निकुबाबाचो पिंड घडलो. तरणे पिरायेचेर केसरी, यंग इंडिया सारके अंक आनी शिवचरित्र आदी ग्रंथांचें वाचन केल्ल्यान तांचे भितरलो व्हड राष्ट्राभिमान जागो जालो. गांधी, टिळक आनी सावरकरांचें साहित्य वाचून ते भारावन गेल्ले. निकुबाबाचें शिक्षण थांबले उपरांत तांणी कांय तेंप बापायक तांच्या कामांत मदत केली. ते तन मन लावन काम करताले. निकुबाबान कसली नोकरी म्हूण केली ना. पुर्तुगेज सरकाराचो गोंयचेर चलपी अधर्मी शेक, गोंयची गुलामी, तांणी चलयल्ल्यो समाजीक अत्याचार हें पळोवन निकुबाबाच्यान ओग्गी बसपाक जालें ना. स्वतंत्रतायेच्या होमखणांत तांणी उडी घेतली. गोंयांक निकुबाबाच्या रुपान एक व्हड स्वातंत्र्य सेनानी, आदर्श गांधीवादी आनी आवय भाशेचो व्हड अभिमानी लाबिल्लो. तांच्या आंगांतलीं हीं तासां तरणाटे पिळगेक सदांच स्फूर्त दिणी थारतलीं. व्हड मुक्ती झुजारी म्हूण तांणी दिवचले स्वतंत्रतायेची चळवळ चलोवपा पासत आपणाल्या कांय सांगात्या वरवीं नूतन वाचन मंदिर स्थापन केलें. मंदिराच्या पाख्या तळा स्वतंत्रतायेचें नांव घेनासतना आंदोलन उबें केलें. प्रभात फेरयो काडल्यो. भोव पुरुषोत्तम काकोडकाराच्या सांगातान आपले बापोल भाव डॉ. शंकर कारापूरकार हांचे शांती कुटीर जागेंत मडगांवां गोंय सेवा संघाची स्थापना केली. थंय दर दिसा सांज सकाळ तरणाटे सामुहीक प्रार्थना करताले. हे प्रार्थने वरवीं क्रांतिकारांक ते चलिल्ले चळवळीच्यो खबरो दिताले. ह्याच गोंय सेवा संघान विद्यार्थी महिला संघटना स्थापन करून खादीचें म्हत्व लोकां मेरेन व्हेलें. कांय तेंपान आनी सांगात्यांनी इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो फांटो गोंयां सुरू करपाची मागणी केली, पूण तेन्ना ती सफळ जाली ना. निकुबाब मोटे देशप्रेमी. 18 जून 1946 दिसा डॉ. राम मनोहर लोहियान केल्ल्या मडगांवच्या सत्याग्रहांत विद्यार्थ्यां लागून बरोवन घेतिल्लीं 4000 आमंत्रण पत्रां
खुद ताणी गोंयभर वाटली. निकूबाबाक वट्ट 15 वर्सांची काळ्या पाणयाची ख्यास्त मिलिटरी कोर्टान फर्मायली. निकूबाब आदर्श गांधीवादी आशिल्ले. ते आपणाले वागणुकेन सादें रावप, उच्च विचार करप हे हेरांक शिकयताले. ते आप वावराक म्हत्व दिताले. भुरगेपणांत मुरगांवां शाळा सुटले उपरांत विद्यार्थ्यांक एकठांय करून व्यायाम करताले. हेरांक पुस्तकांतले मोलादीक उतारे वाचून दाखयताले. तांणी विद्यार्थ्यांक व्यायामाची आनी वाचनाची गोडी लायली. 1925 वर्साच्या अदमासाक पणजी शारांत गांधी तोपी घालपाक सरकारी मनाय आसली. सोयऱ्यान एक तोपी विकती घेवन तांकां दिली. तेदे वेळार गोंयांत खादी मेळनासली. ते ती तोपी परतून परतून धुवन वापरताले. तीच तोपी घालून ते सुटके झुजारी भोव पांडुरंग पुरुषोत्तम शिरोडकराक मेळपाक कादयेंत गेले. तेन्ना सावन ते खादी वटेन आकर्शीत जाले. 1945 वर्सा ते आग्वादचे बंदखणींत आसतना तांचे आवयक मरण आयलें. जेलरान आवयच्या मरणाक तांकां घरा वचपाक दिलें ना. तांकां काळजा सावन भडभडून आयलें. पुर्तुगेज सरकाराक विरोध दाखोवपाक तांणी आपूण आजल्म खाड काडचो ना असो खर निश्चेव केलो आनी मरसर खाड काडलें ना. आंगोलाचे बंदखणींत सत्याग्रहींच्या न्याय मागण्यां खातीर तांणी अन्न सत्याग्रह केलो. तातूंत ते सफळ जाले. तेन्नाच्यान ते आपणालें शिवराक जेवण आपले आपूण रांदताले. ह्या घडणुकांतल्यान ते तत्वा कडेन तडजोड करपी नासले म्हणपाचें दिसून येता. निकूबाब कोंकणी मोगी आनी आवय भाशेचे खर अभिमानी आसले. तांकां कोंकणीचो दिश्टावो जाल्लो देखून गोंयच्या स्वतंत्रताये संग्रामांत तांणी सगले कडेन कोंकणींतल्यान भाशणां केल्लीं. आंगोलाक सरकारी अधिकाऱ्यांक पुर्तुगेज भास आपणाक येता आसतना लेगीत तांणी येना म्हूण सांगलें म्हूण अधिकाऱ्यान तांकां रेल्वे मार्गार कुलीचें काम दिलें. कोंकणीच्या मोगा पासत तांणी तें काम हांसत हांसत केलें. 1947 ते 1961 वर्सा मेरेन तांणी बंदखण भोगली. 19 डिसेंबर 1961 दिसा गोंय स्वतंत्र जालें. व्हेराक्रूज नांवाचे बोटींतल्यान ते आपण्याल्या सांगात्या सकट लिस्बनच्यान कराची आयले. थंय साकून फ्रांस सरकारी विमानांत 8 मे 1962 ह्या दिसा तांणी आपणाले मायभुंयेचेर परतून पावल दवरलें. तांची जीण धन्य जाली. गोंय मुक्ती उपरांत निकूबाब दिवचलच्या आश्रमांत आपलें काम आपुणूच करून हेरांक स्वावलंबनाचे पाठ दिताले. आश्रमांत तांणी हरिजनांक आनी दुबळ्यांक साक्षर केले. आपले सुटके उपरांत सर्गेस्त मोहनबाब कारापुरकारांच्या सांगातान दिवचले रासवळ घरांत ग्रंथालय सुरू केलें. गोंयांत कांय सुवातांनी कोंकणी शाळो सुरू केल्यो. तातूंत ते कोंकणी शिकयताले. कोंकणी पुस्तकां गांवां गांवांनी विकताले. गोंय सरकारान 18 जून 1981 दिसा गोंय मुक्ती झुजांतलो शिस्तबद्ध सैनीक म्हूण तांचो भोवमान केलो. निकूबाबाच्या 78व्या जल्म दिसा म्हणल्यार 24 मार्च 1982 दिसा तांच्या बऱ्या मागप्यांनी मडगांवां तांचो व्हड सत्कार केलो. ते 19 फेब्रुवारी 1988 ह्या दिसा म्हापशेच्या आझिल वृद्धाश्रमांत संवसाराक अंतरले. अशा ह्या महापुरसाक
त्रिवार वंदन, सतशः नमन.